नमस्कारो. हांव मेघा मिलिंद शणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल प्रसारवचे यशस्विनी हे कार्यक्रमाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. फूल म्हणटाना हे शब्द आयकतानाची मनाक खुशी जाता आणि फूल गंतूचे पळयतानाची मनाक आनिके आनंद जाता. हे फूल गंतूचे कले आयच्या कालांतू ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता आसा. हे कले वड्डोचे वरोचे आमगेले कर्तव्य. आजी आमगेले लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओंतू आसत ती आमगेले गेस्ट हन्नी हेंची एक कले वड्डोन हाडचे प्रयत्न कोरनू आसती. आजी आमगेले ओट्टू आसती श्रीमती विजेता शणै. श्रीमती विजेता शणै हन्नी बहुमुख प्रतिभे म्हणू सांगलरी चूकी जायना. हन्नी फूल गंतूचे मात्र नाही, हन्नी कलश कन्नडी शिंगारचे, गार्डनिंग, बेकिंग, मेहंदी घालचे, एम्ब्रॉयड्री, शिवोचे, भजन करचे हंत पूरंतू हन्नी तंगेले गांवांतू नाव पावनू आसाची. विजेताका तुमकां आमगेल कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. थँक्यू. विजेताका आतां तुमी वार्डीक जावन तुमी तेक्कटंतू आसाची जाल्यार तुमगे कुळार कंचे तुमगेले एक चायल्डहूड कशें आशिल्लें? मिगेल कुळार गंगोळ्ळी. गंगोळ्ळी म्हणजे एक सान चंद गांव. ती गंगोळ्ळी म्हणटाना म्हाका एक भजन उडगास येता. आमी सांत तुकून भजन स्तोत्र पुरो सांगून आशिल्लीची तशें एक भजन सांगता हांव. वंदन चरणांक लक्ष्मी वेंकटेशा राख तू भक्तांक. आमगेले समाजाचे सर्व लोकांक कृपाद वोर्नू राख. वंदन चरणांक लक्ष्मी वेंकटेशा राख तू भक्तांक. तसं एक वेंकटरमणा सन्निधान आसता जाल्यार गंगोळ्ळी गांवांतू जन्म आयली. म्हगे ल्हानू विश्वनाथ भंडारकार म्हणून. म्हगे ल्हान मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी म्हगे अम्मा हाऊस वायफ म्हणजे किंता होम मेकर. आतां आमी आतां कसं नास की भजन स्तोत्र तुगे शिस्तू प्रती एक अम्मान अन्नान वट्ट करून आमकां शिकयलें तशें. आनी म्हाका एक लंडा विजेश भंडारकार म्हणून तो मात्र सांत कुनू भजन हे म्हळ्यार हांव चिके मागशें आशिल्ली. आतां कसं हांव कसं नास की ते म्हाका कसं सांत कुनू हें नाशिल्लें खाली भजन आनी सोडलारी. तो मिगेलंड मात तशें न्ही भजन तूं सांत 3 वर्सां चड आसता म्हणटा तागेलें भजनान रेकॉर्ड केलेलें आशिल्लें. म्हाका ताका तांत इंट्रस्ट उण आशिल्लें भजनांत आनी ताका सोमेलेगी आनी पुरा रायक हें म्हणलां प्रसादांनी म्हणलां सोमेलांनी. आनी खंयी गेल्यारी तुगेलें भजन कॉम्पिटिशन खंयचें आसल्यार फस्टच आनी सेकंड प्रायज व्हरना फस्ट प्रायज मेळटा आशिल्ली तशी. तसं ल्हान तूं आमगे ती सांजे वेळा दिवले तर भजन स्तोत्र अशी डेली हें पुरो आशिल्लें. तशी त्या गांवांत हांव म्हाका मस्त खुशी आसता त्या गांवांत एक हांव जन्म आयली म्हणून. तुमी पुरा आर्टिस्टीक फिल्डांत मुखार आसात ती पुरा एक आर्टिस्टीक फिल्ड्सांतू आसात तुमी. हें कशें प्रारंभ जाल्लें? कशें प्रारंभ जाल्लें म्हळ्यार सार आसतना म्हाका आत्ताशें हांव कसं नाशिल्लें. म्हाका खाली भजन स्तोत्र देव स्वामी देवस्थान इतलेंच म्हळ्यार मिगेल आमी कशें म्हळ्यार आमगे ते एक नमुनो वेस्टर्न कल्चराचें इन्फ्लुयन्स नाशिल्लें. कसं नासल्यार हेची पुरा म्हणटाना सांत तुकून एवरेज आशिल्लो म्हळ्यार मस्त हें म्हणना. ते 7th म्हणटाना तेन्ना पब्लीक एग्जाम आशिल्ले तेन्ना गांवांतू ताचे पुशपूड हांव तितलें एज्युकेशनान मस्त इंट्रस्ट नाशिल्लें. 7th म्हणटाना म्हाका 7th हांव सगळे स्कुला फस्ट म्हण जालें. तेन्ना मस्त क्रावड आशिल्ली ते स्कुलांत आनी मस्त चेडूं आशिल्ली. तागेले मध्य हांव फस्ट म्हण जालें. ताजे नंतर म्हाका एक चूर एज्युकेशनांतू इंट्रस्ट येवचें सुरू जालें. ताजे मागीर 8th 9th 10th पुरो हांवें फस्ट 10th वरें हांव ते गंगोळ्ळी स्कुलांत हांव फस्ट आशिल्ली. ताजे पशी फुडें 7th or 8th म्हाका समा उडगासना. बट म्हाका तेन्ना आमगे घरांत कसं की फंक्शन आशिल्लें मेहंदीक. तेन्ना आमकां गंगोळ्ळी म्हळ्यार कोणी मेहंदी घाल आतां वरी खंय मेळनाशिल्लें. पार्लर आशिल्ली बट एक की दोन एकलीची ती लायक घालना तांणी घालल्यार आमी ओके म्हणका. आनी तांणी पुरो लोक घालनाचे आनी तेन्ना आतां पशी चार्ज मस्त चड आशिल्लें. ती आयली एकले की दोग लोकांक म्हाका कोणा म्हण उडगासना घाल्लें. बट हांव राखून बशिल्लें. हांव आमगेले घरांतू लास्टाची म्हळ्यार मिगेले मंताले बापाले चेडू तूं लास्ट आशिल्ली हांव. तशें म्हाका मोग चड पण हांव म्हाका घालतना नेक्स्ट म्हणून राखून बशिल्ली.
तिणें जायना म्हण दोग लोकां मात्र म्हूण सांगून वतरबली म्हाका मस्त बेजार जालो म्हाका म्हळ्यार आतां पुणी वचून विंगड कडेन वचून घाल तितलें हें तेदून कोणी नासली घालतली पूण ताजे नंतर हांव एक चूर शिक्का म्हूण सांगून म्हगे ल्हान मस्त सपोर्टीव म्हळ्यार म्हगे ल्हान मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आशिल्लो गांव गांव भोंवत आशिल्लो तशें न्हू म्हाका आतां आमकां कसं न्ही मेहंदी जेवका जाल्यार कुंदापुरा येवंक आसलें आमी गंगोळीन खंय मेळना तशें अंदारे सांगलें अन्नान म्हाका कसं जाल्यार तांणी ना म्हणची ना तूं कसन करता जाल्यार ओके ते तितलें खर्च जाता तुका जाय असेल कसं नाही ना सांग तुका न्हू म्हगेलें चायल्डहूड कशें म्हूण सांगल्यार भारी लायक रिती गेल्लें म्हणत तशी कलरफूल म्हणत खंयच्याक म्हाका उणी नाशिल्लें तशें हेक्क वरान सपोर्ट केल्लें मेहंदी हाडलें घरा बसून सीदा हातार घालचें सुरू केलें म्हळ्यार पेपरार घालून पळोवचें तेका सांगना हातार घालचें सुरू केलें तें घाल न्हू तेची नेक्स्ट तेची घरची तेची फंक्शन आकी म्हणून नेक्स्ट डे ताजे नेक्स्ट भितर हांव ते हड्डिकेक हांव घाल गेलें हाता वतान मेहंदी घाल गेला कडेन पळोवन बी गेला काका न्ही पुरो यो तूं मेहंदी घाल घेतली वे तशी सांगता ना वे ते सांगता म्हाका ताजे नंतर एक चूर इंट्रस्टाचें सुरू जालें ताजे नंतर प्रती गंगाळी तेराक चवथीक अशी प्रती एकाक घालचें सुरू केलें घाल नंतर कडेक एक एकल्या निंबूचें म्हाका एक चूर घालता म्हगे लागना न्ही म्हाका एक चूर घालता फंक्शनाक म्हूण तशी हांव हें जालें म्हळ्यार तेदन आतां वरी युट्यूब हें कसं ना कसं ना तूं कसं नासल्यार म्हाका म्हळ्यार आमगे ती झेरॉक्स मशीन एक आशिल्लें तशी आम झेरॉक्स कोरून दिता आशिल्ली म्हळ्यार अप्रुपाक तांणी येयलें तांणी मुस्लिम्स कडेन वता न्हय तांगेले निमगून अड्डा काडत तांगेले अरेबीक डिझायन्स आमकां मेळना तर तांणी अड्डा म्हूण सांगून तांगेले केडो काणगेन तांतूले हांव शिकून तशी हांव म्हळ्यार म्हाका गुरू म्हूण करना हेंचीच कसं ना ट्रायल एंड एरर फस्ट मिगेल लव म्हळ्यार तेच मेहंदी मिगेल फस्ट लव म्हळ्यार आर्टिस्टीक फिल्डाक तुमी फस्ट मेहंदी तुकून फस्ट मेहंदीच भजन सोडल्यार नेक्स्ट मेहंदीच मिगेलें अप टू तेच्या जाता आशिल्लें ताजे नंतर एक टेंथ न्ही ताजे पयशे वग्गीची म्हाका कुकींग इंट्रस्ट आयलें तेदन एक स्टार प्लस तूं खाना खजाना म्हूण संजीव कपूर आसलें तो मिगेले हे तागेल प्रोग्राम म्हळ्यार सकाळी काही संडे तूं वरें केन्ना घेत आशिल्लें ते बुक्कांनी घेवन बशें तांगेले खंयचे आयटम आमकां गांवां मेळना आशिल्ले बट जाल्यार म्हाका तें करता आनी ताण ते चंद कोरगे न्हू प्रेजेंट करचें आसा पळय ते म्हाका पळोवचें आनी म्हाका शी करता म्हणून ते एक इंट्रस्ट आयलें तेजे नंतर म्हाका रांदपाचें एक चूर सुरू जालें म्हाका खंयचें जाल्यार म्हगे ल्हान सपोर्टीव बाम्मवय आशिल्ली ल्हान तूं पळय तुका एक जाय म्हळ्यार दोन हाडिता तशी तेदन मस्त कॉस्टली आशिल्लें तुगेले स्वीट्स आनी पुरा करचें म्हळ्यार तूप बी म्हणलें आनीक म्हणलें कॅशूस पुरा कॉस्टली म्हाका एक दिवस पुणी तांणी तुका जाय हे जशें म्हळ्यार म्हगेलें रांदप बरें फेल जाल्यार उणें बट म्हाका प्रत्येकाक सपोर्ट केले निमित्त रांदपाचें सुरू जालें रांदप सुरू जाले नंतर कडेक ना खंयचें आसा पुरा तेदन फेसबूक नाशिल्लें ऑर्कूट आशिल्लें तशी युट्यूबान नाशिल्लें तशी तांतू आनी ते अडगे प्रोग्राम पुरो येता आशिल्ले पळय कन्नडा चॅनलान तांतू पुरा पळोवंक पुरा बरोवंक येवचें आनी आम हें करया म्हूण तेन्ना म्हळ्यार म्हाका चान चेडूं अशें निमित्त खाली रांदप करचें मात्र ते आयदन घासूचें आनी करचें पुरा करता आशिल्ली आनी ते टेस्ट करून वरें म्हगेलें लंड आशिल्लो तशें जावन न्हू म्हाका काय हें ना म्हळ्यार म्हगेलें वायट जाल्यार उणें फुल्ल सपोर्ट आशिल्लो म्हाका तशें जावन रांदपाचें करूं सुरू केलें आतां हांव तेकटे गेल तेदना मस्त जनां तुमगेलें नांव सांगिल्लें आसा की विजय तक्काले एक फूल गंतूचे पळयल्यार भारी खोशी जाता ना तांगेले एक कलश कन्नडी पळयर शिंगारचे ते पळयल्यार ना एम्ब्रॉयड्री तांगेल पळयल्यार काम मस्त खोशी जाता म्हणून म्हाका सांगिल्लें आसा मस्त जनांना हे फूल गंतूचे आनी ते ऑर्डर मेळचे कशी प्रारंभ जालो तुमकां फूल गंतूचें म्हूण म्हाका तंत कसं मस्त इंट्रस्ट म्हूण नाशिल्लें बट म्हगेल धूव आसा धन्या म्हणून ती आमगे लक्की चार्म आतां हांव हांग कसलें आसकी तिगे लिमित म्हूण सांगीत म्हळ्यार म्हाका चले चड जाल्लो आसल्यार हांव हें पुरो कर नाशिल्ली म्हूण लागता आशिल्ली ती सान एक 2 वर्स चड म्हणटानाची मोगरे फूल म्हण आसी गेल कडेन पुरो हात दाखोवन ते म्हाका जाय मोगर जाय म्हणटा म्हूण आमी घेवचें आशिल्लें आतां गेस नाशिल्लो क्लिप घाल्यार रब्बर नाशिल्लें जाल्यार घेवचें ती कांयच न्हय म्हूण तशी म्हाका आमगेले मामाल घरा मस्त जागा आशिल्ली म्हाका तशी खाली आशिल्ली ते जागो म्हूण गे न्हू हांगेलें म्हळ्यार आमी एक 4 झाड हाड घाले मोगर जाता म्हण तुजें येना म्हाका बट हाण घाले म्हूण सांगलें मिगेल बामूण कशी म्हळ्यार म्हगे ल्हान एक सांगला 2 घेवन दिता आशिल्लो हांगा मिगेल बामूण अशी दाखोवका जाल्यार 4 हाडटा आशिल्लो तशी म्हाका आनाले आनू आनी म्हळ्यार डिफरन्स ना आनीके लायक म्हळ्यार मिगेल बामूण आनीके चेड सपोर्ट करता निमित्त जेवका तितलें पुरा मस्त झाड हाण घाल्लें मोगर हाण घाल्लें मोगर हाण ताजे वट सुजी मल्लिगे म्हूण गे न्हू तेवूय हाण घाल्लें ते म्हळ्यार म्हणून वाल इशी हांबून वचें मोगर कशें म्हण सांगला ताका मुळां घाल गोबर कर ताजे पर कटिंग्स कर केल्यार मात्र तें जाता हक्क तें कसं करता म्हण एक 4 बड्डी दिल्यार जाता ते कडेक ते पुरो जावन न्हू शक्य एक 5 म्हयने वचचें अशें पुरो पण ताका मीठ जावचें सुरू जालो
मिठ जेवच्या सूर जाल वय मग गंतूचे या ना हाण घाल घेतलं रवा तशें तान्न आमगे ती नंतर मिठवर जातसील सन सन ते तेवे म्हाका तातूंत घालता ते म्हणगोत ना बट हें चिके मोव जाल्ली मीठ मोव ताजे हे मोव आसता तुगेले ताजी काड्डी तेश जेवण हांव पयशे नंतर मिठो ट्राय करुया म्हण नंतर मिठो दवरगे न्हू हें केलें ते कसं केल्यार येना म्हाका येनी म्हाका मागशी केल्या मुखार केलें कशें करून राती पाल्ली बैसून शिकली म्हण जालें शिकून हांव फस्ट आमगेले घरचे चवथीक गणपतीले चवथीक हांव फस्ट म्हगेले नंतर मिठ्याचे पुरो हें केलें फोटो काडून पुरो हें केलें देवा गेल्ले कुडले आमगेले म्हगेले मामाल घरा कशें म्हण सांगला री म्हाका सून म्हूण केन्ना पळयलें ना तांणी केन्ना दुवे वरीच मस्त सपोर्टीव आनी तुगेले उलोवच वर तशेंची म्हळ्यार एक स्ट्रिक्ट तशें कसं ना तेश तांणी पुरो लोकांनो यो विजेता लायजो लागो म्हण देवा गेल्लो म्हूण पुरो लोकांनी म्हणले नंतर म्हाका एक चूर तांकां एक चूर इंट्रस्ट आयलें कडेन आनी वापस दिवसा फूल घालतुचें एक दिवस सोडचें ना एक मिट्ट सोड आशिल्लो जडारी घालतुचें फूल घालतू तशें तांतू परफेक्ट जालें म्हाका आनी वय म्हणचें आशिल्लें कसं सगळे दीस फूल घालता तूं म्हणून एक असल दिवस येता म्हण हांव लेखिल्लें ना बट तें हांव सोडलें नाशिल्लें म्हळ्यार म्हाका करता म्हळ्यार करता जेवण सोडता न्हीद सोडता तशी तें शिकली तेज्या तरी हे हाजी मिठो मस्ताचें सूर जालें तेन्ना हांव तांचे परफेक्ट जालें म्हळ्यार ही सुजी मल्लिके मस्त कश्ट ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಶೆ ಕಲೆ ಮಳರ್ ಮೊಗರಾयची ಕಡ್ಡಿ पुणीची गट्टी असता जास्मीन म्हणटा पळय ह्या सुजी मल्लिगे म्हण सांगला ते मस्त पुरो मिठो ते सोडून हें गांदूचे सूर केलें तांत परफेक्शन ना बट घातीत आशिल्ली आनी देवा दवरचें दिवसा गांदूचे देवा दवरचें म्हाका ते एक खुशी आनी आमगेले तक्कटेन कशें म्हणल्यार सांगला री नवें GSB हॉल बांदिल्लो आशिल्लें तशी थंय डेली भजन जाता आशिल्लें आमी भजन फुर्तकून आशिल्ली मित हांव एक दिवसा वय सोडचें ना एक वर्स कंटिन्यूस थंय भजन जाला थंय हांव डेली वच्चे देवाक घालचें आशिल्लें थंय देवाक ते देवा वरें हांव डेली फूल हो दिता आशिल्ली तशी म्हगेले म्हाका एक इंट्रस्टाचें सूर जालें फुलांत डेली हो म्हळ्यार आतां आमी घराक व्हर न्हू व्हड माळांनी केला रे आमगे घरच्या देवाक एक चंद मुर्ती घाला चंद रावता थंय व्हर तशी म्हाका गांवांत तूं मस्त सपोर्ट केला तांणी ताका ते बायल मनशी जेवा आनी भजनां पाळीच्या ना म्हळ्यार म्हगेले मांव फुडें हार्मोनियम वाजयत आशिल्ली तांणी फुडें ताका पाळयेंत हार्मोनियम वाजयत आशिल्ली म्हगेले मांव कडे तांकां प्रायज जाल्लें हुशार ना तेज्यान तांणी वचना आशिल्लें हांव वच्चें सूर केलें की ना पाण मामाल सून योगा म्हूण सांगून म्हाका आजीकच म्हाका आतां वत्तान भजनां वत्तान वेळ जाला रे कारणांतन म्हगेलें काम आनी म्हणून म्हाका आजीकच आदरा आपोवन म्हाका एक भजन दिताच सांग तूं सांग म्हूण तशें तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केलें यो चंदा लागो तशी अशी म्हणटा ना म्हाका एक आनी एक चूर उमेद दिली करया म्हूण तशी हांव प्रती शेनवार आमगेलें ती ताका भजन आसा प्रती शेनवार म्हाका जेवो जायना जेवो एक म्हाका वच्चें जायन जाल्यार बरें म्हगेले बामणाले एक चिरडाले हांव पेटोवन दिता म्हगेले दवा एक म्हाका घालकाचीच म्हूण आजीकय म्हागेले देवान म्हाका चलोत तितले दिवस पळा तशी अशें म्हण लागलां हांव डेली थंय डेली म्हण वारा एक पंत एक खंयचे एकादशी खंयचे आमगेलो हें आसता प्रोग्राम तेन्ना पुरो म्हाका जालें तेन्ना जत्ताची म्हणून हांव खंडीत पेटयता जेवण काण सोणपुणी एक फूल घालून पेटोवचें हांवें तशी जेवण म्हाका ते एक इंट्रस्ट आयलें फूल घालूचें आतां तुमी स्क्रिनार फोटोज पळोव येता एक विक्षकांक आयडिया दिवचेक देवस्थानाक आनी तुमी दिवचे आसा ऑर्डर हें आनेगुड्डेचें देवस्थान हें कितलो वेळ लागता एक फूल घालतुचेक म्हळ्यार हांव बिगिनर जाल्लें मीत आनी हांव कोणी घालतील पळयलेलें ना तेच न्हू म्हळ्यार हांव म्हगेले ट्रायर एंड एरर फस्ट एक करून पळोवचें समजें जाल्यार त्या सोडून आनी करचें तशी म्हळ्यार म्हाका हांव दुडवाक म्हूण केन्ना हें केलां मनस्पूर्वक जावन म्हाका तूं कोणी चेंज जालें म्हळ्यार बरें म्हगेलें मना तें चंद न्ही म्हूण दिसल्यार हांव काण वापस करचेच तशें म्हगेलें हाका ते आतां ते गणपती हाका आनेगुड्डे गणपतीक घाललें 8 घंटे लागला म्हाका ते बिंगोर सोडत दोन एक काड्डी आतां बिंगोर म्हणको पुरा काड्डी जायना ताका एकू सायज आसका फोड काड्डी आसका सांग गुड्डे आसता ते न्ही जायना म्हळ्यार करता की कसं की बागोत ना म्हळ्यार हांव शिकिल्लें न्ही म्हगेले ट्रायल एंड एरर कर न्हू एका म्हूण काड्डी हें करची दवर न्हू प्रती एक सिंगल हें करतना म्हाका 8 घंटे लागला ताका आतां ते पान वरें तुमी पळोव येता एक लायक आसा ताका कसं न्ही टेक्निक्स आस की ते कशी करचे ते टॅक्नीक म्हळ्यार तेची तुमी फस्ट डेडिकेटेड आसका म्हाका अशी करका म्हगेलें कशें म्हळ्यार अशी करका म्हळ्यार अशी करका राती जेवा पल्ली जेवा तशें जावन तांतू म्हाका ते 50 पान आयला री तांतू म्हाका समज येवचे एक 10 पान मात्र ते करेक्ट सायज अशें वरल्याज पुरो हांव करून घेवचें तांतू पळयल्यार कळना कोणाक कळ्ळें म्हळ्यार सायडाच्यान कटींग कर न्हू म्हळ्यार खंयचेय पान एक आमगे ते घरा जाल्ला पान जाल्यार एक 50-100 हाण घालयता आमकां ते म्हाका ऑर्डर येवची मागीर तांणी हांडीत तशें म्हाका तशें जावन तांकां आमी वेस्ट करूं नजे म्हळ्यार तो आतां कितले जोका हांडीता फूल घालून दितालो हें अंगडीचे फुल्ल अंगडीचे म्हाका कोण ऑर्डर दिता की तांणी म्हाका पुरो सप्लाय करताची तांणी आतां 100 म्हळ्यार तो कितले तूं यूज केलें म्हण म्हाका निमगेना म्हाका आजी काय तांणी निमगिलें ना म्हळ्यार तशें म्हण हांव तागेली एक दिवसा तागेले रिसोर्सीस हांव वायट केलें ना
तंतूचे मक्षी मुखारी कोरनू हे करचोळा रे तश प्रत्येकांत हांव म्हाका एक 50 10 पान मात करेक्ट अशें वरलेले पान पुरा हांव अरेंज कोर मुळाक म्हाका कटिंग कोर के हय वय ते मात्र मस्त सूक्ष्म कोरका कळचना कळ्ळी म्हळ्यार चंद येना ताका तशी. तुमकां फस्ट टायम ऑर्डर आयलें तुमकां उडगस की कंचे खंय दिल्लें तुमकां? मागीर ऑर्डर म्हळ्यार लास्ट इयर डिसेंबर 31 आतां पयर डिसेंबर 30 की 31 एक वर्स जालें. त्या वर एक मिराकल म्हण येता कसं जालें म्हण सांगल्यार आमगे ती म्हाका बिंगराचे माल करका म्हण आशिल्लें बट ते एक्सपेन्सीव न्हू आतां मिगेल बा म्हणजे एक 10 हाडिता जाल्यार म्हाका चिकेच तांगेले कस्टमर न्हू म्हाका बरें आशिल्लें तशें हांव न्हू आमी जाग आशिल्लें हांव म्हणलें बगार हाडून गेल्यार हांव एक्स्ट्रा एक्चुअली मस्त नमुन्याचे हांगा नर्सरी वचून न्हू मस्त वेरायटी झाड आसा मिगेल तरकारी आनी पुरा दुड्डून हाडचे हांवें दुड्डून म्हळ्यार कोणालेगे गेल्ले दी म्हण सांगून तशी तशें केलें ना प्रत्येक जीव आशिल्ली रेडी आशिल्ली झाड हाडून गेलें तशें हांव बरें मंगळ अडिके म्हण गुड्डे अडिके ते गुड्डे अडिके म्हळ्यार गुतच न्हू पापड ते गुड्डे म्हळ्यार बाई दीक जाल्यार आमकां ते कडू जायना तांकां कामाच्या पळोवका हे गुड्डी म्हण सांगून मिगेल मामाल भाव तांणी बरें तांणी हाडटा आशिल्ली तशें तांगेलें सांगून म्हाका बापा म्हाका एक हाडून दिया म्हण सांगून हांव दुड्डी दिलेलें तांणी म्हाका ते गुड्डे अडिके ते जाल्ली हाडून घाल्ले ते 2-3 वर्सां ताका मस्त काम केलां मात्र तितलें सुलभ ना जायना म्हणून आनी मस्त घाला त्यात नंतर ते जल्ली कुडले ते तुजे शिकत म्हळ्यार वायट जाल्यार म्हाका बेजार ना आमगेले घरचे ना 200 की 300 कितके आसता म्हण घेवन तागेले की येद्रा आमगेले घरा येद्राक ऑपोजीट आसा जाल्यार हांव ताका एक दीस पूण तागेले फूल हाडचें गेलें ना एक हांव घरा भायर वतलें हांव हांगेले बट मिगेले बामणाल वट्टू वच्चे अशी रस्तेर कशें तरकार हाड तशी परत वच्चें ना आशिल्लें हांव घरा भायर वच्चें ना तशें हांव न्हू तागेले गुर्तू ना म्हाका त्या दीस मात्र म्हाका गुलाबी जाय आशिल्ले म्हणून म्हळ्यार हांव प्रतीपंत हांव मस्त फूल घालतलें हाजे पयशे फुडें आतां फूल घालपाचें सुरू करून 2017 हांव सुरू केलें आतां हें म्हाका ऑर्डर मेळचें सुरू लास्ट इयर ते तितले बरें हांव मस्त नमुने वरायटी हांनी मिगेल बा म्हणून उडपी SVC बँकान शामराव विठ्ठल कोऑपरेटीव बँक तांतू काम करता हांनी तशें हांगेल बँका लेगीत थंयची फुलां मार्केट आशिल्लें निमित्त फ्रेश फूल मेळटा आशिल्ली गुलाबी आनी म्हणलें म्हाका कसं एक्स्ट्रा जेवक आशिल्लें हांव हांगेलें सांगचें तांणी येतना गिरत आशिल्ली तशें हांव तागेले अंगडी वच्चें गेलेलें ना त्या दिवस मात्र म्हाका अर्जंट म्हळ्यार आज की पाय करका म्हाका करका म्हळ्यार करका तशें हांव वचून घेवन गेल्यार ಎಂತಕ್ಕೆ म्हणलो म्हळ्यार म्हाका ಗುಲಾಬಿ जाय आशिल्ली ಗುಲಾಬಿ ಬೇಕಿತ್ತು म्हळ्ळें ಎಂತಕ್ಕೆ म्हणलो ಅದು ಸಿಂಗಾರ ಹೂ ಮಾಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ म्हळ्ळें ಎಂತ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು म्हणलो ಹೌದು म्हळ्ळें ತೋರಿಸಿ ಕಂಬ म्हणलो म्हळ्यार फोटो दाखय म्हणलो म्हणून हांव ताका पळयल्यार तितलें हें अशें ना तशें ना वटो एक निमगिता एक अशें दाखोवचें म्हण लागलें कडेक मिगेले म्हळ्यार ताचे पयशे फुडेंची मिगेले फेसबूक पेज आशिल्लें विजयदास क्रिएशन म्हूण एक फेसबूक पेज तेवे कसं केल्लें मिगेले मोबायल वायट जाला तांतू फोटो वरनात नवा गूगल ड्रायवर सेव केला जाल्यार मिगेले कुडगासाक म्हणून घेवन हांव म्हाका ते हे पुरा म्हाका गोत्तू ना वट्ट अशें कोणकी सांगलें म्हूण एक विजयदास क्रिएशन म्हूण पेज केलें मिगेले डेली फोटो काडचे आनी तांत घालचे तांत घालून दवरचे एक बदीन तशें हक्क तेजे भितर 300-400 फोटो आशिल्ले मिगेले म्हूण घेवन हांव आनी हें दावचें न्ही एक दोनी म्हणून नंदू मिगेले हें सांगलें विजयदास क्रिएशन म्हूण अशें अशें पुरा फोटो आसा ते पुरा पळ्ळें म्हूण सांगलें आनी आयली तागेले गुलाबी तागेले ना आशिल्लें लागी अंगडीच्यान हांडील केलें उडगास ना म्हाका आयली घरा आयली आनी त्या दिवसार हांव म्हळ्यार डेली फूल घालचें थंय डेली फोटो स्टेटसा घालचें हें मी गेलें म्हळ्यार नंतर मिट्ट म्हळ्यार ताचे उलन घालतुचें सिंगल कलर न्ही 2-3 कलर मिक्स करचे कश्ट तें मस्त कश्ट म्हळ्यार ताका फिनिशींग येवका तुका तें जॉयंट केलें कळूं ना तशें करून हांव घाललें त्या दिवस सांजे बरें घालें तागेले कुडले फोन आयलो इंथदोंದು माले ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ನಾಳೆಗೆ म्हणलो खुशी जाली म्हळ्यार हांव तितलें म्हाका तेज म्हणलें मिगेले कामा म्हणटाक हांव खंयच्याक हें करना फिनिशींग पळोवन म्हणलो ನಂಗೆ ನಾಳೆ म्हळ्यार तेन्ना येपाल हे येता आशिल्लें लास्ट इयर डिसेंबर हे टायमार येपा हांगा वता न्हू पुरा तशें येपा पुजेक बीन बेकित्ता म्हणलो म्हणून हांव एक ग्रीन कलर की खंयची एक नंतर मिट्टो म्हळ्यार आमी घरची दावा म्हण करून दावा कारण ताका दिलें सुमार व्हड आशिल्लो दೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ म्हणलो म्हळ्यार हांव दुडवायट टेंशन ना आशिल्लें ताणें देव म्हणलो नंतर आमी कशें म्हळ्यार मिगेले खंयची देवस्थाना वतना हांव नाल्ल खेण व्हरची ना फूल मात्र चुक्कन अशें व्हरता कसं जालें म्हळ्यार नाल्ल खेण म्हाका खंय की बेता म्हाका तें मना समाधान ना हें म्हण सांगचें ते नाल्ल वेल्लारी देवाल प्रसाद म्हणटाचे ते देवाल दृश्टी लागला पुरो ते पळयल्यार देवान आमी ते कातान प्रसाद जाल्यार म्हाका कसं म्हळ्यार ताजे पयशी सीदा देवाले वच्ची कसं नासता फूल मात्र आनी खंयचें एक भजन स्तोत्र आनी फूल के देवाक वचूचक म्हाका ते सांत करून आमी धार्मीक अंतश निमित्त म्हाका तसले पुराय जोर तशें जाल्यार हांव कसं करचें म्हळ्यार खंय वच्ची म्हण गोत्त आसला री फस्ट फूल मिगेल म्हळ्यार ऑलरेडी रेडी मस्त आसता फूल म्हळ्यार आयचे फूल आज घालतले फूल फाय दवा दवरचें ना फुडेंचें एकोन एक अर्जंट एक दवर घेवचें फूल म्हळ्यार कोणी घरा आयल्यार बरें हांव तांकां तें फूल दिवचें मिगेलो अभ्यास आशिल्लो पण ताका मिगेलो आमगे ते देवाक म्हण केलेलें आनी फुडेंचें आशिल्लें पुरा काण घेवन ताका दिलें कडी ಎಷ್ಟು म्हणलो ಎಷ್ಟು ಬೇಡಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಕ್ಕ म्हणलें म्हणून घेवन त्या दिवस घेवन गेलो नेक्स्ट डे वापस आनी फोन करून चंडिका दुर्गा परमेश्वरी म्हणून आतां पुरा कडेन फेमस जाला ते ट्युरिस्ट स्पॉट जाला ते हांगा कुंभाशेंतू
ते देवस्थानाक म्हळ्यार ताणें ते देवस्थाना भट मामाला ताका गुर्तसिल्लें म्हूण ताणें ते मिगेल फोटोस आनी तुगेले आयडी म्हगेले फेसबुकाचे प्रकार ताका दिले तांणी मागीर पळोवन खुशी जावन तांणी ताका सांगलें की असं एक जोका म्हळ्यार ते मिगेल करी ते गुरुवार अशें पुरो म्हळ्यार शुक्रार देवाक विशेश अलंकार करताच तशी हांव बुधवार घालला आसका ताणें बुधवार सांजे वळखी गुरुवार नेमकेली म्हाका फाय एक थंय देवस्थाना एक जिवका म्हणून तांकां हांव कसं केलें म्हळ्यार डबल कलरांच्यो चिकी विंगड काल दिला विंगड सिंगल सायडा बांदिल्ले डबल सायडा करून एक पेंडंटशी करून दिलें अशें करून पेंडंट करून दिलें तांकां ते पळोवन भारी खुशी जावन तांणी वापस ದುಡ್ಡು ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ सांगून 100 रुपये कांडील म्हाका फूल दिसाच्यांनी हाजी ಒಟ್ಟು हचकून 100 रुपये दिले कळ्ळें कडेक 100 रुपये दिले म्हाका ते म्हळ्यार बेजारशी आसली म्हाका खुशी जालें ना कसं जालें म्हळ्यार देवा दिवचें न्हय आमी गेला आनी कशें म्हण सांगला रे खंय गेल्यार फूल घेवचें आमगेले वेंकटरमणा जाल्ले म्हणचे आनी खंय गेल्यार एक दोन मारणे बुट्टी घेवचे आसले आतां आमी ते भटकळांनी वता ते पुरा त्या दिकांनी वताना ते भटकळा मोगरेचे न्ही आसा तांगेले पुरा बुट्टी घेवन येवचे आसले तुगे शावंतेचे हाज्जेनी पुरा पळय एक आट्टी घेवचे मोगर आट्ट येत आसले ते पुरा चीप आसतना आमगेले वेंकटरमणा जाल्ले म्हणचे आसले म्हाका तेच पळोवन म्हाका खंय गेल्यार देवाक दुड्डू घेवका म्हण हें दिसिल्लें ना म्हण न्हू नाका म्हणलें कडेन ताणें ते दुड्ड दिले कडेन ताणें कुडले हेर दीस फ्रायडे वय गुरुवार रातीक चोपास फोन येयलो भट मामान तुका यो म्हण सांगला थंय देवस्थानाक म्हणून कडेन हांव म्हणलें मिगेल बामणान आसल्यार मात हांव घरा भायर वच्चें माव माय दोगो लोक तांणी हुशार ना जाल्ली तांकां सोडोवचें तशें ना घरांत आणि हांव एकली भायर भोंवताली न्ही पूर्त करून तशी आतां तशी एक थंय फूड मिगेल ल्हान आशिल्लो म्हळ्यार स्कूटर की कार की हांगा मिगेल बामूण वयतशी एक कडेन हांव एकल्यान वचचें म्हणना तशें हांव म्हणलें मिगेल बामूण बँकांत आसा तशें म्हाका जायना फ्रायडे जायना सॅटर्डे जावं संडे एक दीस येता म्हळ्यार तांणी म्हणलें कसं तांणी लेखिल्लें म्हळ्यार ते देवाले एक प्रसाद कांटूचेक म्हण तांकां तितलें खुशी जालें तें फूल पळोवन असलें आमकां मेळना म्हण सांगू हें केलें कडेक आमी सॅटर्डे की संडे गेली थंय कडेन भटमामानांनी मात्र म्हाका भारी खुशी जालें मिगेल सार्थक दिवस म्हण दिसलो म्हाका ते आपण तांणी देवा येदराक हें करून तूं आनी केन्ना अशी करून दिवका जाता करून दिवका तुवें म्हणून तांणी पुरो देवाले मस्त मागणी करून दिली हांव म्हळ्यार म्हाका अशेंच पुरो प्रॉब्लम आसा म्हळ्यार माव माईक हुशार ना जाल्ली म्हाका मस्त तुगेले एक्स्ट्रा कसं न्ही हांव भायर काम करचे वरें हें करना म्हळ्यार भायर घरा भायर खंयचे हें करचें जॉबाक जेवो म्हळ्यार म्हाका घरचें हें आसा आनी जाग व्हड अशें निमित्त गार्डन सुमार व्हड झाडां उदक घालचें हें करचें म्हणून म्हाका जायना तें पुरो मस्त करूं जायना म्हळ्यार इल्ला न्हू प्रत्येक गुरुवार पुणी करून दी शुक्रारांक विशेश अलंकार करतात न्हय म्हूण सांगून तांणी म्हळ्यार ते ताका दूड दिवचें फुलाचें तो फुलां अंगडीचें म्हळ्यार पळय ताणें दिवचें ते ताणें ताची पुशी फुडें हें नंतर मिठ कोणाल खंयकी सासताना की खंयकी वचून घेवन कोणाल केलें कोरगेन हाडचें म्हळ्यार हांगा कोणी मेळना म्हणटा तो करतालो म्हूण म्हाका ताणें येवन सांगलें ताजे नंतर जायते म्हूण सांगून हें केलें मिगेल बामणान सपोर्ट केलो असो एक तूं करून दी म्हूण सांगून थंयचे सूर जाल्ले फस्ट कडेर मात्र फस्ट एक म्हयनो चिक्क एक नमून 2 नमून कळ्ळें तांकां प्रती पंत वेरायटी करून दिवन दिवन एक पट्टी केलेल्या अनेक पट्टी तशी नाही म्हळ्यार मिगेलेची तांणी सांगचे किंता फस्टच हांवाची म्हाका कशें म्हण सांगला री तूं एक नमून 10 कर म्हणचे किंता एकची 10 करचे किंता वेरायटी तशी मिगेल वेरायटी करची म्हळ्यार खुश म्हाका खंयचे तांणी डिमांड करता जाल्यार पुढे हांव तूं असल करून दिता हांव चार्ज चड करनासली म्हळ्यार म्हाकाच इंट्रस्ट नवे कलर विंगड सूद घालचे अनेक घालचे करून तशें करून दिवचें सुरू केलें आतां तुमी गंतिलेले ते एक फुलां माळ ते देवाक तांणी घालता तेन्ना तुमगेले एक प्रतिक्रिये कशें आशिल्ले ते पळोवन प्रतिक्रिये म्हळ्यार कसं न्हय धन्य जाल्ले म्हणत आतां मिगेल धुवेक आमी धन्या म्हणून हांव दवरलेलें कसं जालें म्हळ्यार भजन तूं धन्या म्हण येता विष्णू सहस्रनाम बरें आसा म्हाका पुरू लोकांक सुमार लोकांक म्हणलें कसं जालें ओल्ड नांव न्हय मस्त आतां पुरा फॅशनेबल न्हय म्हळ्यार म्हाका मिगेल बामणा घरा प्रार्थना म्हूण दवरलेलें बट कोणी आपयनाचें प्रशांत मिगेल बामणा नांव प्रशांत म्हाका प्रार्थना म्हूण दवरलेलें तशें मिगेल धुवेक धन्या म्हणून न्हू म्हाका एक देवाले हान तूं येता न्हय म्हणून तशें दवरलेलें तीक तशें ते देवाक पळय तरी निंद नोडी धन्य ना देनू तितलेंच आनी कसं न्हय आनी वर्ड ना तशी म्हळ्यार म्हाका एक गॉड गिफ्ट म्हणत कितकी लोकां मदीं म्हाका एक ते हें मेळ्ळेलें आसा पळय अवकाश मेळ्ळेलें एक आसा पळय ते म्हणटाक ताजे मुखार आनी कसं न्हय उत्तर ते आर्ट म्हळ्यार तशी ते करतानाची एक खुशी एक धनसंपादना पशी ते करताना ताजे एक खुशी सांगचें जायना तितले खुशी जाता आनी कलश कन्नडी शिंगारचे पोळेर शिंगारचे हे खंय तुकून प्रारंभ जाल्ले ते बरें तशी मिगेल दू बळ पळय लक्की चार्ब तिगेली भितर कसं जालें म्हळ्यार तिगेले 5th बर्थडेक हांव फस्ट केलेलें म्हळ्यार फस्ट ऑफ ऑल आमी वेस्टर्न कल्चर पुर्तूकूच नाशिल्लें आतां मिगेल अन्ना घरा वरें ना केक येवन कट करचें आनेक करचें कसं नाशिल्लें कसं नासल्यार आमी देवस्थाना वचचें नवो ड्रेस घालचे की भांगर करचें अशें तुगेलें स्वीट करचें की तितलें मात्र आमगेलें केकाचें आनी कसं नाशिल्लें
तशें हांव न्हू हिक वरां आमी फस्ट बर्थडेक आमी थंय एक स्फूर्तीधाम म्हण एक ऑर्फनेज चेडूं आनी मानपारेपर आसा पळय थंय वचून थंय जेवण घाल्लें चेडूंक आनी आमगल दिल्लें म्हण केलें तशें फस्ट एकाचे 2-4 वर्सां आमी केक कटींग आनी कने करनी खाली देवस्थाना गेल्ली हें केलें मात्र 5 वर्सां बर्थडे ही चिके व्हड जालें नवें हांव आतां केक कट करता तांकां करता म्हाका करनावें म्हण तशें म्हण आमी 5 वर्सां न्ही इतल्यार आमी लेखिल्लें एक ग्रँड करता म्हणून 5 वर्सां तेन्ना केक कटींग त्या पुरा म्हणल्यार प्रत्येक हांव आनी मिगेल बामणान बसून प्रत्येक लायक जेवका म्हण प्रत्येक विशयाक जाय पळय करताना रुपेश मिगेल हें आशिल्लें दिवलें आशिल्लें आरती करताना चेडा आरती करताना 4 वर्सां हांव आरती केलें ना देवाक मिगेल चेडाक 5 वर्सां आरती करताना आरती म्हणून आनी ते पोळेरू अशी सादार पोळेर दवरचे रुपेच आशिल्लें मिगेलें जे सादा दवरचे केक चंदाय करया म्हणून ते कशें येईल की म्हाका गोत ना कसं जाल्यार हांव ताजी फूड कोणी केलें पळयलें ना पेंट म्हणून मिगेलें ताजी पयशे पूण हांव पेंटींग आनी करता आशिल्ली मी तर मिगेल फॅब्रीक पेंट आशिल्लें म्हणून न्हू रेड कलर फॅब्रीक पेंट म्हळ्यार आमकां ते जेवका तितली पोळेर आशिल्ली मी पोळेर एक पेंट घाल्लें कडेन हांव ड्रेस डिजायनींग ताजी पयशे फुडें हांव आरी वर्कान शिकून आशिल्ली एम्ब्रॉयडरी मागीर ते पुरो मिगेल पूरा आयटम आशिल्ले तातूंत म्हणून ताका केक घालून केलें म्हाका ते राबता ताका सगळें म्हाका गोत ना ते बर्थडे दिवसू फोटो आनी काडला हांवें घालता पुरो लोकांनी हें चंद जाला हांवें ताजे तांबी वरें केलो तांबी वरें मिगेल आशिल्लें तांबी घरांतू जेडू आशिल्लो ताका वापस पेंट काडून म्हळ्यार म्हाका घरांत मिगेल बामणा घरा कशें म्हण सांगल्यार हांव कसो कलरचें येता म्हाका उलयतालें निमगीत कोणी नाशिल्लें मागीर अन्ना घरा पूण चिके स्ट्रिक्ट आशिल्लें मिगेल बामणा घरांत तांणी बामण माय मांव तांणी उलयताली न्ही आनी मिगेल बामणान तूं फुल्ल तूं कशें जेवता तशें आसा वय तशें जेवन म्हाका कसं तेकोरे तुवें बई शिकने ना एक तर वायट जाल्यार एक तांबी वायट जाल्यार म्हाका हें करतालें ना जशें जावन ताका तांबी आनी हें केलें हांवें पोळेर केलो जाल्यार ताजे नंतर ताजे नॅक्स्ट मिगेल पांचेक न्ही एक अशीच म्हाका म्हळ्यार नुतो बसचें म्हणा जायना एक म्हळ्यार मिगेल कसं म्हळ्यार नुतो बसचें मोबायल पळोवचें टीव्ही पळोवचें मागीर अभ्यासू ना म्हाका आजी तूं फिल्म एक्टर जावं फिल्म खंयचे नवे रिलीज जाले मिगेले हांव झिरो म्हाका खंय गत ना हांव आसलें पुरो रांदप पळोवचें रांदप पळयता रावचें विंगडान करचें तशें पुरो एकाची चंदाई हें करचें तशें मिगेल पांचेक नुतो बसचें आसलें जेवका तितली पळय आस कलर आस पेंट आस केलें ताचे पयशे फुडें हांव ते मिगेल चेडाक म्हण केलें धन्यल बर्थडेक ते कडेक दवरता तरी हगूर ताजी पेंटाचें सुरू जालें सुमार टायप 2-3 म्हयने नंतर अशी एक तपास पेपरार रापकोन दवरलें काण पळयता हगूर ताजी पेंट गेला तेन्ना ते पळयलां हांव फॅब्रीक पेंट घालाल ताका तेन्ना लेखलां हें फॅब्रीक पेंट हाका जायना म्हणून ते स्टोन प्रुटोनाचें सुरू जालें कडेक नेक्स्ट मिगेल पांचशें करताना तांतूची मेटालीक बेस्ड जिके ऑयल पेंट बेस्ड ते घाल केलें ते आनी चेंज जालें तांणी तशें केलें मिगेल मामाल पुतल बर्थडेक तांणी ताका चंदाईक दवरलें तशी तांणी पळयताना आनी एकल्यान कोण की म्हाका जाय म्हणलें तशी म्हण म्हाका जाय म्हण हांव ते पुरो तांकां दुड्ड घेतिल्लो फस्ट पुरो अशीच मिगेल पांचशेक हांक म्हण घेवन तशी करून दिली तशी पळय एकल्यान पळोवन एकल्यान आतां हांव म्हळ्यार कसं नाही केलें एक स्टेटस घालचें मिगेल अभ्यास ते हॉडस एक म्हण न्ही जाल्यार तांतूं 100 लोक आतां मिगेल स्टेटस पळयता म्हणजे तांती एकली जावं चिकेच मोटिवेट जावं न्हू केल्यार आस पळय ताजी तितली खूश म्हाका ना देखो का म्हण मस्त जनाक इंट्रस्ट वरे असता तांकां वरे एक पळोवन एक खुशी कितकी लोकांक हें जाता कसं ना भाई दिवस घालता कसं केल्या करता तांतूं एकल्यान मोटिवेट जाला रे मिगेल तशें त्या का म्हण हांव तें केलें हें केलें म्हणजे इलिगलचें आशिल्लें तशें हें वरें घाल्ल्यान पळयतालें ना म्हाका केक करून दिता तुवें म्हूण सांगून तशी सुरू जालें आता तुम्ही आता बल्क ऑर्डर्स म्हणून घेतात की हातून तुम्ही कस्टमाइज्ड ऑर्डर म्हळ्यार तांणी सांगिल तेन्ना मात दिवस की करून दवरचें ना म्हळ्यार म्हाका म्हण लॅक ऑफ टायम म्हाका टायमा ना म्हळ्यार पोलगन तुजें आनीक तें हें म्हणून भजन स्तोत्र कडेन आमगेले भजनाचें तें खंयचें म्हाका सोडूं जायना खंयचें हांव सोडचें ना खंयचे टाक कॉम्प्रोमायज जाता त्या टायमार तें जेवका तशें हांव कसं म्हळ्यार तुमकां जाय म्हण जाल्यार गोत्त आशिल्ल्यांक मात्र जाय म्हण जाल्यार तूं म्हाका 2 म्हयने पूण सांगा एक आतां वार्डीक फिक्स जाल्यार कळटा न्हू सादारण कोणा जाल्यार एटलिस्ट 1 म्हयने पूण जेवका कल्यार हांव ताका ताजे आयटम म्हळ्यार केल्या लोकांक सांज पोळेर जाय म्हणटाचे केल्या वचन होड जाय म्हणटाचे केल्या वचन स्वीट बॉक्स सांज पुरो म्हणटा केल्यार होड म्हणटा हांव कशें म्हण करून दवरचें तशें जावन हांव तें कनेक्ट करता तुमकां जाय म्हण जाल्यार म्हाका मिनिमम 1 म्हयनो म्हळ्यार 15 days भितर जाता तें रात पाल बसला रे आनी म्हाका एक एटेस्ट स्ट्रेचर करूं जायना तें एक दीस एक पेंट काडलें तें वाता दवरलें कडेन आनीक पेंट काडका मात छंद तुगेलें येवं का म्हण दिसका म्हण जाल्यार एक पेंटार जाता तें 2 पेंट काडचे ते पेंट काडटाना तितलें सुलभ ना भितर लागचें ना भितर हे स्टील जाल्ली तांतूं स्वीट बॉक्स आनी कने घालता जाल्ली ते प्रोवायड करता समजायना तें तशें भितर लागना अशी भायर मात्र करची मस्त कश्ट आसा बोर करका ते जातरी ताजी स्टोन ज्वेलर तशीच एक लायन जावं 2 लायन मात घालचे एक टेस्टाचेर पुरो करूं जायना म्हळ्यार वयर तो तुगेलें फिनिशींग येना तेजेर म्हाका 1 दीस 2 दीस भितर बसून करूं जायना तें म्हाका एक मिनिमम 15 days जावं आनी ते फिनिशींग मस्त इम्पॉर्टंट फिनिशींग आनी हांव कशें करचें म्हण सांगल्यार हांव एक मिगेल खंयचे तुमी फोटो पळया एक नमुने खंयचें ना पुरो विंगड करचें म्हाका कोणी काय तूं तसलें करून दी हें करून दी कोणी सांगना बट हांव एक पण केलें डिजायन आनी एक पण करना म्हाका म्हळ्यार म्हगेलें क्रिएटीव नवें करचें तशें प्रत्येक हांव पळोवन करता आतां एक 5 स्टोन दवरलें म्हळ्यार आतां लागीं दवरलें लास्ट एक गॅप करता
ते तुका हांव मेजर कोर न्हू ताका लायन घालून कोर न्हू केल्यार मात्र ते चंद दिशे तशी. आतां तुमी पोळे शिंगारतना ते फस्ट एक आयडिया आसका म्हणल्यार खंय कशी दवरल्यार चंद दिसता म्हूण तुम फस्टच डिझायन कोर न्हू अशी अशी करता म्हणून करच की ना लास्ट फिनिशिंग जेव्हा ते बघते कसं करता म्हणून मग गोतस ना. ओ तशी करता करता वय करता खंयचेची हांव म्हण मू मिगेले खंयचे आतां एक त्या पळोर पळो न्हू तशी हांव करता म्हण मिगेल हें गॅरंटी ना. म्हाका म्हळ्यार प्रत्येकान तूं हांव युनिकनेस सोदूचे विंगड चौका म्हणून तशी खंयचेच हांव मिगेल खंयचे केक जेव हांव केक बरें करता मग तंतुवे जेव हंतू जेव खंयचेच हांव एक नमन करचें म्हणना. नवे सोदूचे ते लास्ट जाले नंतर हांव केल्ले ताजे फुडें म्हाका तुगेलें हांव ते करता ते कलर घालता हे कलर कसं ना. आतां तुमगेले पोळेर न्ही तुमी चार्ज कशें करचे ते डिझायना वयरी की म्हळ्यार मस्त ग्रँड आसल्यार तितल की सिंपल ताकाच ಸ್ವಲ್ಪ उणें तशी तशी ना तशी कसन म्हणना. आतां म्हळ्यार फस्ट चिके थोडे उड आसले 2800 3000 ते घेत आसली. आतां म्हळ्यार लॉकडाऊन जाता स्टील आयदनाक म्हळ्यार बिगेले लायक स्टील तांतून उणेचे न्ही कने ना तांणी कितले वर्स दवरल्यार ते लायक आसा रस्ट लागचे म्हळ्यार उणेच वरें मेळटा गो तसं 100-200 रुपया डिफरन्सान तूं बिगेल क्वॉलिटी म्हणटाक ते हे ना. तुम्ही क्वॉलिटी जेवका जाल्यार मात मिगेले हांव म्हळ्यार हें रेडी उण करता म्हळ्यार उणेर बरें मेळटा. आतां आमी एमेझॉना पळयल्यार 200 300 500 मेळटा म्हाका गोतस ते घरा वच्चाका पुरा पोणता क्वॉलिटी जेवका म्हळ्यार तूं त्या नेक्स्टान 4 हर्डीक 4 वर्सां कोणा घरची हर्डीक आसल्यार पुरो लोक यूज जाता तशी तुमची कशें नाका तूं एक पेपर रॅप करून एक चंदून पुसू न्हू तुमगेले शोकेस आसा दवरत तशें जावन न्हू हांव ते रेट म्हळ्यार मिगेल 3000 वयरी 3000 तांतूं स्वीट बॉक्सांनी विंगड एक्स्ट्रा म्हळ्यार तांतूं 1 kg जेवका जाल्यार विंगड. आतां ते 5 येता 5 सेट 5 सेटाक स्वीट बॉक्स न्हयशी पोळेरू तांबियो नारलो म्हळ्यार ते प्लास्टिकाचे तातूंत भितर नार घालचे. एक्चुअली नारलाक हांव शिंगर सुत न्ही तुका नारला शिंगरला कसं जाता म्हळ्यार कडे मोळक येता ते वेस्ट जाता. हें जाल्यार तुमी कितलेय वर्स दवरता तांतूं नारलो सान प्लास्टिकात ते ओपन केल्यार तांतूं सान नारळ धरता. तुका नाका जे वाडीक जेल करून ते नारळ काण तुका ते तशें काण दवरल्यार कसं केल्यार वायट जायना. नारलो आनी एक सान कन्नडी आनी एक गुलाबदानी 5 आयटम म्हाका 3200 समथींग जाता. फूल सेटाक 3200 म्हण धरत तशी. आतां तुमी केक ऑर्डर्स बरें घेताची फूल घालताची हें कलश कन्नडी हें पुरो आसा तुमी मॅनेज कशें करताची घरान तूं काम बरें करता कशी मॅनेज करून वताची ते कशी म्हूण म्हाका बरें वतना कसं जालें म्हळ्यार बी केलें माव मायता न्ही तांणी प्रायज जाल्ली बी तांगेलें हांव कसं न्ही काम एक्सपेक्ट करता तशें ना. आनी घरा कामाक आनी हांव घालून घेतिल्लें ना मिगेल कशें म्हूण सांगल्यार आतां आमी हांगा 2000 संपादन करून कामाच्याक 2000 दिवच्यात अर्थ ना वय ना म्हळ्यार म्हाका ते तितलें हाय प्रॉफीट आसा म्हूण सांगना हांव कसं जालें म्हळ्यार मिगेलें मेंटल रिलॅक्सेशन हांव करची बी ना म्हाका दुड्डू म्हूण बिझनेस म्हूण हांव केन्ना सुरू केलें तशें आतां हांव मन केलां कामाक घाल घेवत ते कामाचें हांव कर घेवत हें करता बशेत मिगेल तशें न्ही मिगेल प्रत्येक काम हांव करता मिगेल रांदप दवर न्हू म्हाका कोणी पुसिला जायना तशें म्हाका चल क्लिननेस आमकां सांत करून तशीच चड जाल्ली मीत कामाचें न्ही ना. घरा काम जेवण मिगेल दुवेक पळो न्हू तिगेल स्कुलाच पळो न्हू मिगेल दुवेक वरें हांव भजन स्तोत्र विष्णू सहस्त्रनाम समेत ती 9 वर्स जाय न्ही तिका 9 वर्स जाता लॉकडाऊन म्हणटा ती विष्णू सहस्त्रनाम समेत सगळें सांगता ती तशी तांकां वरें इनवॉल्व कर न्हू तिका वरें इनवॉल्व कर घरा पुरा काम कर न्हू. आनी म्हाका रांदपाचें हें निमित्त मिगेलें एक आयटम 2 आयटम ना वरायटी करचें हांवें स्वीट म्हणल्यार तर हांव सादारण कर न्ही म्हणचें ना. रसमलाई दवर न्हू तुगेले पनीराचें तशें बसत दूद आट्टन करचें तसलें मस्त आयटम केला तशें हांव म्हाका हें करता म्हण त्या अर्द सोडची तें ना मिगेल त्या पुरा काम कर न्हू घरान तूं एक दीस पुणी रांदपाक जेवणाक आज म्हाका मस्त काम आसलें म्हण हांगा शीत रांदे मात करून दवर तशें ना 2-3 आयटम मिगेल आसलेच तशें त्याची कर हेंच करतना म्हाका म्हणचे टायम ना हेंचीच आतां हांव कितलें करता पळय तेच म्हाका टायम सोडा हांव बैसून पळोवचें एक तांनी पिता 5 मिनट म्हळ्यार 3 मिनट व्हरता म्हण 1 मिनट भितर तांनी पिन उठत तशें हांव मस्त जेवण वयर स्कीप केलें बरें आसता पारा कामा खातीर तशी मिगेल मॅनेज जाताच केलें म्हळ्यार आतां पावसाळी म्हाका चिकेची फ्री आसता तेदन हांव कलची कन्नडी आनी आसल्यार घेवचें करून दवरचें जात जाल्यार. आनी तुगेले आतां ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हणटाना आमगेलें झाड मिगेलें म्हळ्यार सादारण पुरा नमुने फ्रुट्स आसाचे घरांत हांवें हाण घालालें म्हळ्यार हांव येत्तर हाण घालालें तशी ताका ताजी पुरा हाजी तूं मुळां घाल्यार मात्र जाता ना जाल्यार जायना तशें हांव ताका पळोवका झाडां उदक तें हें म्हणटाना कुकींग घराक कोयर काण पुसूचें पुरा जाण हांव म्हाजी ते बड्डांनी घेवन पुसूचें अभ्यास ना म्हाका कसो जाल्यार बकेट हात अशें हें करून घेवन फ्लोरांत तशें प्रत्येक काम कर न्हू मिगेल दुवे सोडच्या वचका आपोवच्या वचका त्या पुरा कोर न्हू कशें की देवाल दय म्हणटा तितलेच. तुमी लायक पद सांगताची भजन आनी पुरा सांगताची आमगेल खातीर आनी एक पद कसं सांगू जाता मिगेलें म्हळ्यार सांतकून मिगेलें आनम्मा भजन तूं हांव बुड्डून आशिल्ली म्हण येता
जाल्यार हांव खंय तुका घरांत सांगचें सोडलां एकच आमगेल घरची भजन अन्नाल वट्टू गेले तेन्ना सांगचें सोडलां एकली हांव खंय सांगिल्ला सांगता स्कुलान तूं आशिल्लें म्हगेले फ्रेंड्सा वट्टू आनी स्कुलान स्कूल डेसांनी एकल्यान हांव खंय सांगचें ना म्हाका मस्त स्टेज फेर आसलें आतां हांव तक्कटे फाटच्यान येत लागत म्हाका ते पांड मामलसून म्हूण म्हाका एक एक्स्ट्रा हे मेळ्ळें कळ्ळें थंय तांणी पुरो जनान म्हाका भारी सपोर्ट करचें आशिल्लें भजन सांग तें सांग म्हण हांगे तर म्हाका हांव मस्त इम्प्रूव जालें भजन हितून आतां खाली हांव भजन हांवें सांगून बसलें किंता एक ताळ मेळ आसला एक हार्मोनियम की तबले की आसला ताजी आमी आनीक इम्प्रूव जाताच आमगे चूक खंय कसं आस म्हण कळटा तशें म्हाका ते तकटे तर म्हाका मस्त सपोर्ट मेळटा गेलो तशें हांव नवें नवें भजन आनीक ट्राय करूं म्हाका मस्त भजन गत आशिल्लें फुडें तुका न्हूजी मस्त भजन ट्राय करूया म्हण मस्त नमुने आमी भजन पाळी वयत आशिल्लें कळ्ळें आतां कारणांतर म्हाका आतां एक लॉकडावन जात लागत म्हाका जायना म्हण केक ह्या पुरो करता म्हण वचना जाल्यार हांव नातल्या बायल मनशे पाळयन तूं एक आशिल्लें म्हण म्हाका एक हेम्मेस तशी आतां मिगेले हाका एक फुल्लाकची आतां हांव फूल घालता निमित्त फुल्लाक एक रिलेट जावचें कोंकणी भावगीत म्हणत ते कोण बरयलें तें कसं म्हाका गोत ना बट मिगेल हांव सान आसतना सांगचें आशिल्लें ताजे नंतर हांव ते कोणाक गोतस म्हण लेखना तें एक भजन हांव सांगता सान एक लायन बाय सांग फुल्ला तूं कितले चंदाई तुगेले पळोनू तुका कोणय करता पसंद तुका कोणय करता पसंद देवान तुका रूप दिल्ला परिमळांचे गुणाचांग मोव तुगेलो पिवच्या करता भवरू तुका अनुरागू फुला तूं कितले चंदाई तुगेले पळोनू तुका कोणय करता पसंद तुका कोणय करता पसंद भारी लायक जाला हाका लास्ट एक क्वेश्चन आमगेल जनांक तुमगेले संदेश कसाने संदेश म्हळ्यार तेच मिगेला न्हू झिरो तुकून वयर येयलो म्हळ्यार फॅमिली बॅकग्रावंड म्हळ्यार एकोनॉमिकली कसं नाशिल्लें मस्त कश्ट तांकां पुरो जनाक तेज्यान मिगेला हांकां कशें म्हळ्यार मिगेला हांगा गांवांत कसं अशी बेंगलोरा वचून राबून थंय कोणाल केलें काम करून तशी जावन आतां आज कसं आसा की घर कार जेवका जाल्यार पुरो आसा त्या पुरा मिगेला अन्नाले स्ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಅಂತೂ ತಂತ हांव पळयलें म्हण अन्नाले हॉनेस्ट आनी हार्ड वर्क मिगेला हांव तितलें कश्ट करून वयर आयलो जाल्यार आमकां कशें पळयलां म्हण सांगलां हातार दवर न्हू आमकां पोसिला म्हणटा गिळी साकिदागे म्हणटा पळय तशी म्हाका तशी पोसिला म्हाका जावं मिगेल अण्णाक पुरा कडेन हें जाल्यार तांगेल कश्टाचें दुडवा न्हू कश्टा न्हू गत आशिल्लें आस म्हणगे न्हू हें करता खंय करच्यो काय कितेंय करच्यो काय तशी मिगेल तशी जावन न्हू हांगा मिगेल बामणा घरा येता तर तशीच हार्ड वर्क म्हळ्यार म्हाका आदमा म्हूण म्हाका जावक्का जाल्यार दिता आशिल्लें जाल्यार हेची तांतूच्या यो तें नाका हें नाका खर्चीत नाका म्हण म्हाका तांकां एकल्यार हें जातना कश्ट जातना म्हण म्हाका मिगेल अंदाल घरची म्हाका पुरतकून मिगेल आम्मान म्हणचे आकाश येणी दवरून जमी म्हण कसं नासल्यार तूं एंड ना तें तूं तांकां पळयलें हांकां पळयलें तांगेलें सांगे आमी कितलें आसा कितें तितलेंच आसा काम म्हण सांगून तशी मिगेल बामणा घरा येता तरी हांव पुरा काम कर न्ही म्हणचें काम ना पुरा काम एक्चुली म्हाका आमगे घरान तूं सान मस्त जाग म्हण ना मस्त जाग म्हण तशें म्हण म्हाका भाईचें काम करूंक वच नाशिल्लें खंयचे आतां मडला हेड काडूचे एक उज्जे घालच्यो एकाची झाडां म्हणल्यार गुब्बर घालचे त्या परत नाही गत ना पूण हांगे तरी हांव म्हळ्यार माडू इलावे मडी तुका खूश आसला कर नाजाल्यार तर तशी आसता आशिल्लें आतां तितलें डेवलप केलां म्हळ्यार हांव केल्लें म्हण सांगना मिगेल बामणान तितलेच खर्चिला आनी तितलें सपोर्ट आशिल्लो म्हाका तेज्यान हांव कशें म्हणचें म्हळ्यार घरान तूं न्हू बैसून न्हू फस्ट ऑफ ऑल चेडूवांक जेव्हा तुमकां मोबायल टी व्ही मस्त पुणी पुरा उण कर म्हण सांगना जायना मिगेल चल्ल्याक हांव आजीकच मिगेल निंगीन अशें मोबायल पडूं ना तशी करून दवरला चेडूं फस्ट वाड जाता तशी मोबायल टी व्ही म्हळ्यार म्हाका वरायची मिगेले तांकां हें ना लिमीत तांगेल लिमीत म्हाका कसं हें जालें लिमीत मिगेल चेडावर हांव पळोवंक घेवंक आशिल्लें तिका कसं केलें म्हण सांगलें मिगेल वट्ट फूल घालतना मिट्ट काडचें आपूण व्हरचें मिट्ट कांडीत आतां आजीकय ती मिट्ट कांडिता एक मस्त फूल आसला म्हाका घालतुचें चेंज जाल्यार हांव फूल वेस्ट करचें ना त्या तिका सूत घाल दिला रे म्हणून एक गांठी घाल दिला रे तितलेची फूल आत्तां न्ही 2 वर्स पुरतो करूंच म्हाका ती मस्त ते लिटल हँड्स हेल्पिंग हँड्स म्हणटा पळय ती तितलेच म्हाका हेल्प करता न्ही भितर तें पुरो हें करचें जालें तशें तुमी बरें तेच म्हणचें टायम इज प्रेशियस डोंट वेस्ट युअर टायम तितलें कसं नाही पूण एक करा त्याची केलें हेची केलें म्हणना तुमकां खंयच्यान तूं इंट्रस्ट आस की थोडे पूण एक करा कसं न्ही जाल्यार हांव सांगचें कसं म्हळ्यार तुमी स्टिचींग शिकला री म्हळ्यार हांव स्टिचींग शिकलें म्हाका एक म्हळ्यार ब्लावज कटींग मात्र शिकनी म्हाका तेदो भितर मिगेले हें जाल्लें वार्डीक जाल्लें बेंगलोरा गेल्ली हांव तें आरी वर्क शिकली बेंगलोरान 1 म्हयने त्या वेळी
जेन्ना म्हाका स्टिचींग शिकपा जाय न्ही म्हाका तशें म्हणटा हांव आजीकच आमगे घरा अशें येद्रा डोर मॅट सोळार वरलाल पुरो मॅट हांवें करचें घरांत आजीकच टायम काण करता कडेक तुका सांसान म्हूण दिशा पुरो 10 रुपया 20 रुपया आतां एक बाट टवेल सायड शिवेल्याक 20 कितें त्या वरेलारी पुरो म्हूण दिसता म्हाका कसं न्ही स्टिचींग कॉस्टली न्ही स्टिचींग शिकयत तुमकां तेवे चले चेडू आसा म्हण जाल्यार मस्त तुका हें तशें हांव मागीर कापडाक आजीकच एक आरी वर्क भायर केल्लो ना आजीक म्हगेल्या फाटीक दवर न्हू कसं नासला तांगेले तितलें हेवी करूं जायन जाल्यार बरें हांव केलें म्हण खूश आस तशें हांव कसं न्ही जाल्यार स्टिचींग पुणी शिका तशी म्हणचें हांवें म्हगेल्या कापडाक सायड ब्लावज कुच्चू सारी कुच्चू प्रती एक हांवें करचें विजय ताका तुम्ही लायक संदेश दिला आणि आमगेल हे कार्यक्रमाक तुम्ही आयलेले म्हाका मस्त खोशी जाला अशीच आनीक तुमकां यशस्वी मेळो म्हणून हांव हारयसिता आमगेल हे एक कार्यक्रमाक आयलेलेका धन्यवाद तुमकां वरेक विश्व कोंकणी केंद्राच्याक आनी तुका वरें म्हाका हांगेच्या जाल्यार फस्ट हांव सांगिल्लें म्हाका उलोवचें मस्त येना म्हाका स्टेज वेर आसा हांव कसो जाल्यार बायचे म्हाका चॅनल येता आद्रा उलोवचें कळना म्हणून म्हाका तें मस्त होमली फील करेल तुका वरें आनी तुमगेले यूट्यूब चॅनलाच्या वरें मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच तशीच आमगेल हे कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद देव बरें करूं